आयज आमगेले आश्विन शुद्ध षष्ठी सॉरी फाल्गुन शुद्ध षष्ठी फाल्गुन वद्य षष्ठीन आमगेली आज एकनाथ षष्ठी आसा आनी फाल्गुन वद्य षष्ठी पळय षष्ठी आमगे दिवजाचो उपास आसता म्हणजे आयच्यान आमच्या जात्रेक सुरवात जाता. आयज आमगेलो दनपारां म्हणजे असो वांगड्यांक देवाचो अभिशेक जात्रेचो उत्सवाचो अभिशेक जाता. तेजे नंतर दनपारची मागीर आमची प्रसन्नाची वाडी म्हणून आसता. प्रसन्नाची वाडी जाल्या नंतर आमगेलो कळस म्हणजे देवीचो जो कळस आसा तो कळस आमगेलो गांव वयता. गांव म्हणजे सगळे घरकणकणी भोंवन येता कळस. तो पयलीं हांगसान कळस देवळांतल्यान भायर सरलो की बाळी 4 रस्त्यार मठ आसा त्या विठ्ठलाचो मठ आसा. मठां वचून तो पांय लावन मागीर बाकी घरांनी वचून तेजी पुजा करतात. मागीर तो मठ देवळान कळस तो देवळान कळस देवळां आयल्या नंतर मागीर आमगेले आतशबाजी तेजे नंतर आमगेले पालक्यान मुर्ती बसयतात. मागीर आमगेले पुराण आसता. मागीर तिळी करपाचें आसा म्हणजे आयच्या दिसाक जात्रेक सगळे वांगडी जावं जे कोण कुळावी महाजन भक्तगण जे कोण देवाचे अर्चक तांकां सगळ्यांक तिळ केलो जाता. आनी तिळ करून जातकीर मागीर आमगेली पालखी भायर सरता. भायर गेले नंतर पालखींतल्यान देवाक बसून भायर व्हरतात. भायर पालखी दवरतात. मागीर ती आमी मुर्ती काडटना रथां बसयतात. आयच्या दिसा विजयरथां बसयतात. विजयरथां बसून देवळाक एक प्रदक्षिणा काडटात विजयरथांतल्यान. एक प्रदक्षिणा जाली मागीर विजयरथांतल्यान परती मुर्ती पालख्या बसयतात. आनी पालख्यांतल्यान ती आपल्या स्थानार म्हणजे ती आयच्या दिसाक देवी सकयल आमगे सभामंडप आसा. मेन मूळ आमगे कशें आसा जात्रा म्हणल्यार आमगेली सगळी रंगां आसता. म्हणजे मेन सासाय सगळी देवाची इतिहास सगळो जर पळयलो जाल्यार थंय सकयल आमगेले सगळे सासाय आसा देवा. थंय आमगेले हेचे दिसाक होळये दिसाक थंय नेम दितात म्हणजे जात्री केन्ना दिवज केन्ना उपास केन्ना शिडी केन्ना म्हणून सगळें हें थंयच्यान सुरवात जाता. काढ फाटी काढ.
गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.